चालू केला सगळे आर मरे होय होय किती करता आर मरे भीतर भीतर होत ठीक आहे पाणी घ्या पाणी घ्या आम्ही हांगा सगळे स्वयंसेवक उपस्थित आसा. फाटल्या वर्सा आमी एक ऑब्जर्व केल्ले की लोक आमी निर्माल्य कलेक्ट करताले बट लोक उरलेलो प्लास्टीक वाटेरूच उडोवन वताले. सो हांगा रस्त्यार ह्या परिसरान खूब कचरो जातालो. सो ह्या वर्सा आमी स्वताक एक फुडाकार घेतला की आमी तुमी कचरो हाडून दियात, आमी तो सेग्रिगेट करून घेता. तो प्लास्टीक जावं फुलां जावं कितेंय जावं तो आमी करता. तुमी फक्त हाडपाचें काम करात. तुमच्या ह्या व्हिडिओ थ्रू आमी हे लोकांक सांगपाक सोदतात की सपोज तुमी आनी खंय आमी आतां तारीख कडेन आसा कारण आमी सगळे कडेन पावूंक शकना. हांगा मेन रावपाचो हेतू म्हणजे हांगा ट्रॅफीक खूब जाता, खूब कंजेशन जाता. सो तुमी सपोज तुमचे लागीं खंय विसर्जीत करता गणपतीची मूर्ती जाल्यार तो निर्माल्य आसा तो तुमच्या आसपासच्या परिसरान झाडा कडेन बीन घालूं शकता. उदकान मात उडोवं नाका. आतां तुमी सपोज पळयल्यार तारे कडेन खूब कमी 1 ते 2 आर तुमकां दिसतले उदकान, ते सुद्दां आमी त्या जे विसर्जीत करता तांकां उडोवन हाडपाक लायतले. सो एकूच तुमच्या कडेन मागणी आसा की हे उदक मात साफ दवरात तुमी हांगासरले और खंयसरले. हांव कुणाल नार्वेकर. सध्या तुम्ही आसात म्हापसा हांगासर तारी कडेन. आयज 5वो दीस गणपती विसर्जनाचो. जशें की तुमकां खबर आहा राष्ट्रसंकल्प ह्या बॅनर खाला आमी निर्माल्याचें जे सेग्रेगेशन आहा म्हणजे लोक भावीक जे आहा ते प्लास्टीकच्या हेतून फुलां घेवन येतात ते आमी सेपरेट करून प्लास्टीक सेपरेट आणि फुलां सेपरेट करपाचें आमी ठरयल्लें आहा. आणि तशेंच ट्रॅफीक मॅनेज करपाचें ठरयल्लें आहा. तुमी जर हांगा पळयशात जाल्यार आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 3 जाल्लेली आसा आणि हे आमचे सगळे स्वयंसेवक 7च्यान आतां 3 मेरेन आमी काम करत. म्हाका दिसता आमी फक्त उदकाचेर आहा, अजून जेवंक कोणूच अजून जेवंक ना. आणि आमचे म्हापसेकार जे आहा तेंचो आमकां रिस्पॉन्स बरो आहा. ते स्वता हाडून आमकां हांगासर दितात आणि आमी सेग्रिगेट करता. ऑलमोस्ट जो फाटल्यान आतां जो ट्रक वयता न्ही तो ऑलमोस्ट भरलेलो आहा आणि म्हापशाकारांचो आमकां रिस्पॉन्स बरो आहा. आणि अशेंच हांव मागता म्हापशाकारांक की आतां परत 7वो दीस आसतलो, 9वो दीस आसतलो, 11वो दीस आसतलो. हांव परत एकदां म्हापशाकारांक आव्हान करता. 8 दिसा हांवें आव्हान केल्लेंच, हांव परत आतां आव्हान करता की जो निर्माल्य जो आहा ते आमच्या हांगासर व्हॉलंटियर असतात, प्रॉपर आमी आय कार्ड बी घालून असतात. सो तेंच्या कडेन हाडून दिवचे आणि ते आमी बऱ्यापैकी सेग्रिगेट करून दवरता. आणि जशें की हाच्या पयलीं हांगासर महापालिकेची गाडी आसताली आणि ती आनीक खंय तरी डंप करताली. अशें जावचें ना. कित्याक आमचो जो एक स्वयंसेवक आहा तेचे बरे व्हडले भाट आहा. थंयसर आमी 2 खड्डे मारलेले आहा आणि ती फुलां जी आहा ती आमी थंय डंप करतले आणि तेच्या पासून खत तयार करतले आणि आमी आमच्या झाडांक वापरतले. सो हांव परत एकदा सगळ्या म्हापशाकारांक विनंती करता की निर्माल्य जे आहा ते हांगा हाडून दिवचे. आणि जशें ज्यांच्या घरा कडेन जागो आसा न्ही तेंच्यांनी घरा कडेन आपल्या खड्डो खणचो आणि ते निर्माल्य थंय हें करचें, म्हणजे एक विटवणूक जावची न्ही ह्या श्रद्धेन हें करचें म्हणून. तुम्ही आता हे खंय खंय दवरलेले आसा सध्या विसर्जन पॉइंटाचेर? आमी विसर्जन तारी कडेन रावलेले आसा विसर्जन पॉइंटाचेर. आणि जो सगळ्यात व्हडलो मेन पॉइंट आहा पळय तो. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा म्हापशान 1.5 दिसाचे आणि 5 दिसाचे गणपती जे आहा पळय ते खूब आसतात. म्हणजे आतां ऑलमोस्ट 3 जाले आणि अजूनही गणपती येत आहात. ओके. आमी पळयता की सध्या सेग्रिगेशन जे तुम्ही केल्ले आसा पळय ते कशा तरेन आणि कशें कितें डिवायड केल्ले सेग्रिगेशन? भावीक जे आहा न्ही ते प्लास्टीकच्या पोतवेन हार बीर घेवन येतात जे आतां चवथीक जे आमी वापरतात ते सगळे मिक्स आसता. सो आमी कितें करता प्लास्टीकचे पोती आहा पळय म्हणजे प्लास्टीक कचरो सेपरेट काडटा आणि जी फुलां जी आमकां कंपोस्ट करपाक जाय मातयेन घालून ज्याचे खत तयार करपाक जाय न्ही ते आमी सेपरेट हे करता. आणि प्लास्टीक मागीर प्लास्टीक आमी ते सेपरेट हे करतले. तेचो जो कितें विल्हेवाट लावपाक जाय ती म्युन्सिपाल्टी लायतली. ओके. येस. प्लास्टिक ती फुला पोतीन बांधून सायडीक केल्या आणि प्लास्टिक. तर तुम्ही काय नाव एक असं बघा इनिशिएटिव्ह या भुरग्यांनी घेतला सगळ्यांनी
पळयता फाटल्या वर्सा आमी पळयता की बरीचशी हांगा बुरसाट मांडलेली गेली आनी हांगासर एक पवित्र जागा हांगा आमी विसर्जन करता तरी आसतना लोक ह्या झाडा कडेन पळयता की बुरसाट करून दवरलेली आसता दर दिसा आमी पळयता की हांगा गार्बेज उडयल्ली वयता म्युन्सिपाल्टीचें लक्ष ना तशेंच पंचायत हांगासर लागता बस्तरा पंचायत तेंचेंय लक्ष ना पण आयज गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान ही एक वेगळी जी आयडिया तेंच्यांनी जी यूज केल्ली आसा हाच्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता सो हो एक बरो इनिशिएटीव आसा की आमी स्वता आपूण सगळे क्लीन दवरपाक जाय आमी स्वता आमचो जे निर्माल्य आसा तो आमी स्वता डिस्पोज करपाक जाय ह्या इनिशिएटिवान सगळे आमचो ताल जी आसा ती क्लीन उरतली लोकांका कितें सांगूंक सोदता पळय जाल्यार फोटोज पुस्तकां देवाची तशेंच बाकीचे देवारे बीन आसा न्ही ते हांगाच हाडून उडयल्ले वयता आनी ते केन्ना क्लीनूय केल्ले वचना हय ते अशें हांगा डिस्पोज करपाक जायना ते स्वता तुमी तुमच्या हितून आनी खंय डिस्पोज करपाक जाय हांगा आसता ते हांगाच उरता मागीर ते म्युन्सिपाल्टी खंय व्हरून उडोवंक शकना कित्याक ते देवाचे फोटो ते स्वता तुमी हे घेवन स्वता खंय तरी आपूण आपल्या हातून हे करपाक जाय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर